बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाचनो आम्ही पास्कांच्या सातोळ्यांत आसाव. गेल्या त्या आयतारा आम्ही जेजूच्या जिवंतपणाचें फेस्त आचरण केलें. जिवंत जेजू आमचे संगी जियेता, ताच्या मोगान तो आमकां रावंक आपोवणें दिवन आसा. आतां आमी हें आराधन करता आसतना जेजू आमचे समोर ल्हानशा उंड्या रुपाकाल आमच्या खालच्या मनांत येतलो आनी आमकां तो दादोस करतलो. त्या सोम्याक आमी आमच्या जिवनांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या समाजांत स्वागत करया आनी गावया गायन तूं म्हजो आसरो आमच्या गायन बुकांत A16 पेज नंबर 27. तूं म्हजो आसरो. तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो मोगाळीस्त, तूं म्हजो देव, तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो मोगाळी, तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुजें रुपोवळें सोदता, सगळ्या सक्तेन तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा. तूं म्हजो सोडवंदार, तूं म्हजो शिकोंदार, तूं म्हजी खाटा, तूं म्हजो देव, तूं म्हजो सोडवंदार, तूं म्हजो शिकोंदार, तूं म्हजी घटाय, तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुजें रुपोवळें सोदता, सगळ्या सक्तेन तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा. सोम्या आमचे पासत तूं कुर्सार मेलोय
आनी देवान तुका जिवंत उठयलो आमच्या सर्वसां पासत आमकां बरेपण हाडच्या पासत आमकां सोडवण हाडच्या पासत सुकून गेल्ले आमकां बाचावी हाडच्या पासत एकच उद्देशान तूं ह्या संवसारांत आयिल्लोय सोम्या आमकां जिवीत दिवंक बरोवन वमतो जमापान जिवीत दिवंक आनी तुवें सांगल्लें आसा हांव आसा तुमचे संगी संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमकां हांव केदींक सांडिना कित्याक हांव तुमचो मोग करता तुमचे पासत हांव कुर्सार मेलो तुमकां सोडवून हाडच्या पासत तुमकां बाचावी हाडच्या पासत हांव जावन आसा बरो गवळी हांव जावन आसा सत वाट आनी जिवनपण हांव जावन आसा खरी दाखवाल म्हणटाय सोम्या जो कोण म्हजो पाटलाव करता म्हज्या वाटेन चलता म्हज्या वेंगेन जियेता ताका ससनाचें जिवीत लाभता हांव जावन आसा जिवंत देव खरो देव एकच देव सोम्या हे आमच्या काळजांत हे आमच्या सगळ्या जिवनांत आमचें जीवन परिवर्तन कर तुज्या वाटेन चलोवंक आमकां आदार दी हे आमच्या कुटुंबांनी जायते प्रॉब्लेम्स आसात कश्ट संकश्ट आसात खंय वचचें म्हूण आमकां कळना तूं म्हणटाय येया म्हजे सरशीन तुमी समेस्त कश्ट तेल्यानो वजन वयतल्यानो पिडे शिडेंत वळवळतेल्यानो हांव तुमकां बरेपण दितां सोडवण दितां तुमी आशिल्लें सगळें हांव दिवंक आयतो आसा आमकां बुजवण दी तुज्या वाटेन चलोवंक तूं आमकां आदार दी कित्याक तूं जावन आसा आमचो देव आमचो गवळी तूं म्हजो गवळी तूं म्हजो बुजवंदार तूं म्हजी गुपीत सुवात तूं म्हजो देव तूं म्हजो गवळी सोम्या तूं म्हजो गवळी तूं म्हजो बुजवंदार तूं म्हाका बुजयताय हर एका घडये तूं म्हजी गुपीत सुवात तूं म्हजी गुपीत सुवात तूं म्हजो देव तुलसो जावन आसाय म्हजो देव सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुजें रूप पळोवंक सोदता सगळ्या शक्तीन तुजी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा सोम्या हांव तुजे समकड दिंबयेर पडला तुजो आदार म्हाका जाय तुजी बुजावण म्हाका जाय तुजी सकत म्हाका जाय भावार्थान म्हाका घट कर म्हज्या पातयेन म्हाका तिरासन दी जेदवा हांव बरवसो सांडटा
जेदवा ह्या संवसाराच्या संगतीक हांव लोब्धो न्हू तुजे हांव पयस वेता तुज्या वेंगेन तूं आमकां आराय सोम्या खाकुल्त आमची कर सोम्या खाकुल्त आमची कर खाकुल्त कर सगळ्या मनशा कुळाची खाकुल्त कर आमच्या कुटुंबांची तूं जैतेवंत देव जावन आसाय संवसाराच्या सर संगती वयर तुवें जैत वेलाय आनी आज तूं म्हणटाय टेक मी लॉर्ड सोम्या म्हाका घे तुज्या वेंगेन तूं म्हाका घे तुज्या पांयां तळा तूं म्हाका घे म्हाका मोड न्हू म्हाका नितळ निर्मळ कर नव्यान म्हजें जिवीत रुपीत कर जशें तूं मेलोय आनी जीवन जालोय नवें स्वरूप तुवें घेतलें आनी आज तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसोन आमची राजवटकी चलोवन आसाय आमकां नितळ निर्मळ कर शुद्ध कर आमकां खालतो बळो कर विधेय आमकां कर संवसाराच्या वडण्यांत हांव आमकां पयस कर मनशा सैंबाची जाल्ली आमी तुजे हांव सबारपटी पयस वेता तुजो मोग आमी तिरस्कार करता पूण सोम्या तूं आमकां सर्वांक तुज्या मोगाच्या वेंगेंत हारयताय संतोश आमकां दिताय दादोसकाय तूं आमकां दिताय आमी हरी एकल्यांनी तुज्या मोगांत जियेचय केदींकच तुका सांडी नजो म्हणून तूं अपेक्षिताय सोम्या हे आमच्या काळजांत हे आमच्या वैयक्तीक जिवनांत हे आमच्या कुटुंबांत सगळ्या मनशा कुळांत येवन तुजें रास्त चलोवन व्हर प्रत्येक जावन सोम्या आमच्या देशांत वेगीनच येलिसांव आसा हे येलिसांव बऱ्या रितीन जायशें तुज्या पवित्र आत्म्याक तूं धाड हर एका मनशाची काळजां मनां तूं नितळ निर्मळ कर उजवाडान तूं भर बरे फुडारी विंचून काडूंक बरो सरकार आमकां दिवंक तूं कृपा दी जर तर आमी तुजे हांव पयस केला आमची खाकूत कर तुजे बोक्सांनी तूं आमकां दी कित्याक तूं जावन आसाय एकच देव तुजे भायर दुसरो कोणूच ना जैतेवन देव तूं जावन आसाय संवसाराच्या सर वडण्या वयर सक्ते वयर तुवें जैत वेलाय आनी त्या जैतांत तुवें आमकांय भागीदार केलाय आमच्या काळजा मनांत आसची सर तरेची खावजेनी बेंबिरांत एकसुरपण निराशपण आमची पिडा शिडा सगळी आमी तुका समर्पण करता कित्याक तुका असाध्य म्हणलें खंयचेंच ना सोम्या आमच्या गायन बुकांत हांव आमी गावया गायन आराधन आराधन स्वादीक सक्रामेंता ये 22 पेज नंबर 31 हे गायन गायता आसतना मोगाच्या न्हू आमची सर मागणी आमची तेसावां आमचे सर इरादे आमचे उणेपण आमचे पातकी सैम सगळे आमी जेजूच्या पांयां समर्पण करया ताचेर आमी नदर दवरया तो आमकां पळयता आमचे लागीं उलयता आमच्या काळजांत येवन रावंक तो आशेता
त्या सोम्याक आमी आराधन करया, दिन वाचुया, ताची स्तुती आमी गावया. जैतेवंत देव तो जावन आसा. सर पातकां वयर आमच्या उण्यापणा वयर जैतेवंत जाल्लो देव. सोम्या हे आमच्या काळजांत, हे आमच्या वैयक्तीक जिवनांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या युवा जनांतय, आमच्या भुरग्यां बाळांतय, आमच्या प्रायस्तांतय, पिडेस्तांतय, आर्थीक परिस्थितींत वळवळच्या सर्वांतय बरें काम नासतना, बरो आदाय नासतना, वळवळच्या सर लोकांतय तूं येवन तुजें रास कर. आमची काळजां मनां उजवाडाय. बरवशान तूं आमकां बर. गावया गायन आराधन आराधन स्वादीक सक्रामेंता. आराधन आराधन स्वादीक सक्रामेंता. आराधन आराधन स्वादीक सक्रामेंता. भक्तीन मना कालत्या काळजान करता तुका नामान. भक्तीन मना कालत्या काळजान करता तुका नामान. करता तुका नामान. सोम्या जिविताचो उंडो तूं जावन आसाय. आमकां मोगाचो तूं जावन आसाय. आमच्या आत्म्याचें ग्रास तूं जावन येताय. आत्मीक खाण तूं जावन येताय. देदेस्पर जाल्ल्या काळजांक तूं नव्यान रुपीत करताय. बरवशान तूं आमकां थीर करताय. कश्ट संकश्ट येता आसतना ते कशें फुडें करचें म्हणलें तूं आमकां दाखोवन दिताय. देवा तें विधेय जावन चलोवंक, कलते बळे जावन चलोवंक तूं आमकां आदार दिताय. तुजो सांगात आमी निरंतर आशेतांव. तुजी कृपा आमकां जाय सोम्या. तुझे बॉक्सन हे विशेष तरान आमकां जाय. कित्याक आमी पातकी सैमाचे तुवें कुर्सार म्हणून आमकां सोडयलां तरी सबारपोटी आमी तुज्या मोगात हांव पयस सरता. सोम्या आमचे संगी सदांच राव. खाकुल्त आमची कर सोम्या. तुजे बॉक्साने तूं आमकां दी. नोवेसांव आमकां दी. धैर्यान तूं आमकां बर. घटायेन तूं आमकां बर. तुज्या सक्तेन तूं आमकां बर. तुजो संतोष दादोसकाय तुजी तृप्ती सगळी तूं आमकां फावो कर. जिविताचो उंडो तूं आमकां मोगाचो घास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो. जिविताचो उंडो तूं आमकां मोगाचो घास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो. तुका सांगात आशेतां तुजे कृपा लालयतां. तुजो सांगात आशेतां तुजी कृपा लालयतां. हर एक दिसा भोगच्याक तुका आमी अतयतां. आराधन आराधन स्वादीक सक्रामेंता. आराधन आराधन स्वादीक सक्रामेंता. भक्ती मनान कालत्या काळजान करता
तुका नामान भक्तीन मनान कळत्या काळजान करता तुका नामान करता तुका नामान. सौम्या तू संसार असो उजवाड जावन आसाय. आमच्या काळजा मनांतलो खाळोक तूं धांवडायताय. पातकाचो खाळोक तूं धांवडायताय. आमचे सर उणेपण तूं नाश करताय. तुझे समाधान तूं आमकां दिताय. शांती तूं आमकां दिताय. सदांच तुका आमी मेळोंक आशेत हांव. जशें मोरी मगदलेनान तुझ्या पुनर्जीवनपणा दिसा तुका मुखामुखी पळयलें. तुझी आशिर्वादां तिणें आपणायली आनी तुजी एक साक्षी जावन ती संवसाराक गेली. तशेंच सौम्या तुजे मुखामोल तूं आमकां दाखय. धैर्यान तूं आमकां बर. जशें तुज्या शिसांनी तुका मेळिल्ल्या वेळार जिवंत जेजूक मेळिल्ल्या वेळार ते धैर्यान भरले आनी तुजी बरी खबर सर्वांक तांणी परगट केली. बियान ते वयल्या कुडांत लिपोन रावल्ले तक्षण भायर वचून तूं जिवंत जालाय. खरोच हजार आसाय म्हणलें सत सगळ्या मनशा कुळाक परगट करूंक लागले. तशेंच सौम्या आमकांय तुज्या धैर्यान भर. तुज्या गठायन तूं भर. तुज्या उजवाडान तूं आमकां भर. तुजी सकत तूं आमकां दी. ददोसकाय तूं आमकां दी. संसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावचो समाधानाचो प्रकाश वांकोवचो. संसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावचो समाधानाचो प्रकाश वांकोवचो. तुका मेळोंक आशेतां आत्मीक सकत लालयतां. तुका मेळोंक आशेतां आत्मीक सकत लालयतां. हर एक दिसा भोगूंक शांती आमी यात्रेतां. आराधन आराधन स्वादीक सक्रामेंता. आराधन आराधन स्वादीक सक्रामेंता. भक्ती मनान कळत्या काळजान करता तुका नामान. भक्ती मनान कळत्या काळजान करता तुका नामान. करता तुका नामान. मोगाच्यान आमच्यो सर गरजो आमची थेसांवां आमचे इरादे जेजूक आमी ह्या घडये समर्पण करया. तो ताची नदर आमचेर घालून आसा. ताच्या वेंगेन तो आमकां आरायता. तो बरो गवळी जावन आसा. आमकां जीव दिता. नव्यान जिवीत दिता. जर तर आमी सुकून गेल्ल्या फांट्या बरी जाल्या तर आमी जेजूच्या वेंगेंत लागीं सरया. ताच्या मोगान तो आमकां आपणायता आनी आपणाकच संपूर्ण तरान आमकां दिवन ह्या ल्हानशा उंड्या रुपा खाल तो आमचे समोर येवन
नव्या अत्रेगान तो आमकां भरता, नवो हुरूप तो आमकां दिता, ताच्या उजवाडान तो आमकां भरता. तो केदींच आमकां सांडिना. बरो गोळी सोम्या तूं आमकां जीव दिवचो, जिविता जरी आमकां पावोसो. बरो गोळी सोम्या तूं आमकां जीव दिवचो, जिविता जरी आमकां पावोसो. तुजे जिविता शेतां आत्मिकाना लालयता, तुझे जिविता शेतां आत्मिकानाक लालयता. हर एक दिसा तुझे संगी सोलोंका शेतां. आराधन आराधन स्वादी सक्रामेंता. आराधन आराधन स्वादी सक्रामेंता. भक्तीन मनान घालत्या काळजान करता तुका नामान. भक्तीन मनान घालत्या काळजान करता तुका नामान. करता तुका नामान. करता तुका नामान. सोम्याक आमी आराधन केल्ले बरीस, ताची महिमा आमी गायिल्ले बरीस मोगाच्यान आमच्यो सर गरजो, आमची देसावात आमी धन्य देवाक समर्पण करया. आमकां तो आयकूंक सदांच तयार आसा. मागा आनी तुमकां मेळटलें, बोडेया उक्तें जातलें. कलत्या बळ्या खालजान कोण तो मागता, विधेय जावन मागता, ताका देव केदींच इन्कार करिना. तुमी आमच्यो सर गरजो आतां आमी तुजे समोर दवरता. आमची काकूत कर, आमकां बोक्साने तूं आमकां दी, सोडवण तूं आमकां दी. आमकां आमच्या वैयक्तीक जिवनांत आनी आमच्या कुटुंबांत बादशावी तूं आमकां हाडये. कित्याक तूं जिवंत जेजू जावन आसाय. आमचे संगी तूं निरंतर रास करताय, आमच्या काळजान तूं वस्ती करताय. तुमी आमच्यो गरजो आतां आमी तुका समर्पण करता. काकुळतीन ती आयकून घे आनी आमी मागिल्लें तूं आमकां फावो कर. मोगाच्यानो सबार जाणांनी हांगासर तांची देसावां धाडून दिल्यान 80th बर्थडे आचरण करता कार्मेन कॅस्टेलिनो खानाजार तावन देवाक ती अर्गामीस भेटयता. जल्मदिवस आचरण करता मारिया प्रिमा मिनेजस उडुपी, आयडन उडुपी तावन, सिरिल पिंटो अल्लिपदे अंजलोर तावन. 18th बर्थडे आचरण करता जॉस्टन वॉरिक पिरेरा कुलशेकर तावन. जन्मदिवस आचरण करता स्टॅनिस्लावस फर्नांडीस बायंदूर तावन. सोम्या हांचेर तुजी दराळ बेसांवां तूं वत. तांणी भेटोवची ही काणीक ओपून घे. बरी भलायकी शांती समाधान तूं तांकां फावो कर. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. सबार जाणांनी हांगासर देवाक अर्गामीस भेटयलां. ॲशोन आनी फॅमिली कॅनडा तावन, मेल्विन, सिल्विया, जिनेले, सिसिली, जेम्मा, दांतीस. डिवायन मर्सीक अर्गामीस भेटयला मॅगदलिन लोबो उंद्री तावन. इन्फंट जिजसाक अर्गामीस भेटयला उंद्री तावन.
सेंट एंटनीक अर्गामीस भेटयलां मॅगदलीन लोबो उंद्री टावन लोबो मतायस गुप्ता आनी आवाले फॅमिलीस आनी देवाक अर्गामीस भेटयलां आनी देवाक अर्गामीस भेटयलां डेल्फिन गोम्स दामास कट्टे टावन सबार जाणांनी विशेष त्या सावा खातीर हांगासर मिसाचें बलिदान भेटयलां अनिशा डिसोजा मूडबिद्री टावन मडंत्यार टावन देवान आपणाचेर वतुल्ल्या सर बेसांवा पासत आनी परिक्षेंत बरें बरोवंक कुमो केल्ल्या पासत मीस भेटयलां विहान पिरेरा बशपे टावन देवाक विशेष अर्गां मीस आनी विशेष त्या सावा पासत मिसाचें बलिदान भेटयलां मालकम आनी ग्रीष्मा बेंगलोर टावन बऱ्या भलायके पासत मिसाचें बलिदान भेटयलां मायकल आनी पेरमुदे टावन संगतस नॉर्बर्ट आनी लिना आनी सगळ्या पिंटो फॅमिली टावन मुल्की संगतस कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्वां पासत हांगासर सबार जाणांनी मिसाचें बलिदान भेटयलां मरण पावल्ल्या सत आमी उगडास करता आनी देव तांकां ससनाचें जिवीत फावो करूं म्हणून आमी मागता सोल ऑफ डेनिस पिरेरा 10व्या वर्साची डेथ एनिवर्सरी बॉम्बे टावन कुटुंबांत अंतरलेल्या सर अत्न्या पासत मिसाचें बलिदान भेटयलां अश्विन आनी फॅमिली कॅनडा टावन देवादीन मेरी डिसोजा गोवा देवादीन पीटर मोंतेरो सुरतकल देवादीन वेनान्स निखिल क्रास्टा फजीर टावन देवादीन कोसेसांव फेर्नांडीस विक्रोली टावन देवादीन हेनरी आनी युनिस डिसोजा मंगलोर टावन देवादीन साल्वादोर फेर्नांडीस बायंदूर टावन ह्या सर त्या सवा सांगी आमची वैयक्तीक त्या सवा आमी देवाक समर्पण करया आनी मोगाचें न्हू आतां आमी दिंबेर पडोवन त्रियेक देवाचें आशिर्वाद घेवच्याक आमकां समी आयती करया. मंदिरां तुझ्या भितर सोरो गाता तुझी महिमा नावाळता की तुझी आयच्या दिसा म्हणून alleluia 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 पंखला प्राकस प्रतवे देवासो सूर्यो तो आमच्या जिवानासो मोगासो स्पिरीत काळजान भरला सोमी आमचे मोदे येऊन रावला. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. ख्रिस्तातय मोगाच्या भावनो आणि बहिणीनो जेजूच्या जिवंतपणाच्या त्या सातोळ्यांत आमी आसा वाचता हर एक रितीन त्या जिवंतपण जाल्ल्या जेजूक जिवंतपणाद्वारे नवें जिवीत दिल्ल्या जेजूक साक्ष दिवंक आयची देवस्तुती आमकां पावणे दिता. प्रत्येक रितीन अपोस्तलांच्या जिवितांत जाल्ली बदलावण त्या परिवर्तनान कशें तें दैरादीक जावन
जिवंत जेजूक प्रसार करतात. हर एक रितीन आपल्या जिवितांत जेजूचो सांगात जोडून ते मिसांव करूंक ते धैर्यादीक जातात. हर एक रितीन मरी मागदलिनाचें जिवीत कशें जिवन जेजूक भेटोवन उल्हासाचें जाता आनी हर एक रितीन तो संतोष आपोस्तलांक दिवंक ती प्रयत्न करता. तशेंच आमी जिवन जेजूक भेटोवन ताच्या नांवाक आनी त्या जिवंतपणाक साक्ष जावन जियोंक हर एक प्रयत्न करी जाय म्हणले आयची देवस्तुती आमकां पावणे दिता. जायत्या दिशेन ह्या जिवन जेजूक साक्ष जावन आमची जिणे जियोंक सुकोवन पडलेल्या खातीर देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवंक आमकां आमी आयतीं करया. आमचे उणेपण अस्कत काय वळखून घेवन आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पसोर भगवान सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा कुसर्गी आनी शांती राजा ईसा संसारी. सर्वेश्वरा देवा सर्गींच्या राया, सर्पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवा पासून आमी तुका वाकंता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता. सोमिया देवा देवाचे शेळये तूं संसाराचे पाप काढताय आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसता आमचे मागणे मानून घे. त्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन आमेन. प्रार्थूया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, हे पास्क परबेंत आमच्या सगतायेक तुवें आमकां घटायेचें वोकात दिलाय आनी आत्मीक बांदपासांतली आमकां सुटोवन तुजी कुशाल बरीत स्वतंत्र भुरगीं केल्याय. तर आमकां तुज्या सर्गींच्या देण्यांनी अदीक बर आनी जो संतोष संवसारांत तुवें आमकां फावो केलाय तोच सर्गार संपूर्णायेन भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
जी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. धर्मदुताची कृत्यां पुस्तकांतले वाचप. पेंतेकोस्ताच्या दिसा पेद्रोन जुदेवा लागीं म्हळें, तुमी कुर्सार मारलेल्या त्याच जेजूक देवान सोमियांनी क्रीज केलो म्हणून इस्रायलाचें सगळें घराणें दुबावीण जाणां जावं. हीं उतरां आयकतच तांचीं काळजां शेंदलेल्या बरी जालीं आनी पेद्रू लागीं आनी हेर धर्मदुता लागीं तांणी अशें विचारलें, भावांनो, तर आमी कितें करीत जाय? तवळ पेद्रून तांकां जाप दिली, पाताक रडा आनी जिणी बदला आनी तुमचे मदलो हर एकलो आपल्या पातकांचें बोगसाणें जोडच्याक जेजू क्रिस्ताचे नांवी पवित्र स्नान घेवं. तवळ तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें, कित्याक तुमकांच म्हणून ही बसावणी केल्या. तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यांक आनी पयस आसलेल्या समेस्तांक म्हणून ती केल्या, जाका सर्वेस्पर आमचो देव आपोवणें दिता त्या अर्येकल्याक म्हूण ती केल्या. ह्या आनी हेर साबार उतरांनी पेद्रून तांकां रुजवात दिवंक पळयलें आनी हे नश्टे संततींतावन तुमकांच बचाव करा म्हणून तांकां उलो दिलो. उपरांत ताचें उतार मानून घेतलेल्याक पवित्र स्नान दिलें. सुमार 3000 जण त्या दिसा तांच्या मेळान दाखल जाले. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराच्या विश्वासी जतनेन भरल्या. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराच्या विश्वासी जतनेन भरल्या. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच बरें. सगळीं ताची कर्तुवां विश्वासीपणाची. न्याय नितीचो सर्वेस्पर मोग करता. ताच्या विश्वासी मोगान संवसार सगळो भरला. श्लोक. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराच्या विश्वासी जतनेन भरल्या. सर्वेस्पर जाल्यार आपली भयभक्त आसलेल्यांचेर, आपल्या विश्वासी मोगाचेर भरवसलेल्यांचेर जतनेन नदर घालता. तसो तांकां मरणांतली निवारता. दुखळाच्या काळार तांचो जीव वाटयता. श्लोक. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराच्या विश्वासी जतनेन भरल्या. आमी सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसां. तसो आमचो आदार आनी आमचें ढाळ. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देव तुजी दया. श्लोक. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराच्या विश्वासी जतनेन भरल्या. उद्गार. Alleluia, 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 alleluia. दीस वो आयसो सर्वेस्परान केल्लो संतोष उल्हास तर आमी भोगया. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे आसो. सांजुवां परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. मोरी फोंडा भायर रावून रडताली. रडत तिने बागोवन फोंडा भितर तीन पळयतना धवे न्हेसलेले दोग देवदूत जेजूची कूड दवरलेल्या सुवातेर एकलो माथ्या लागीं आनी एकलो पांयां कडेन बसोन आसलेले तिणें देखले. ते तिका म्हणाले, बाये, तूं कित्याक रडताय? तिणें जाप दिली, कित्याक म्हळ्यार म्हज्या सोम्याक तांणी काडून व्हेला.
ताका तांणी खंय दवरला म्हणून हांव नेना. इतलें म्हणून ती पाटी घुंवतना जेजू थंय उबो आसलेलो तिका दिसलो. पूण तो जेजू म्हूण तिका कळ्ळें ना. बाये, तूं कित्याक रडताय? कोणाक सोदताय? म्हणून जेजून तिका विचारलें. तो माली म्हूण लेखून ती ताचे लागीं म्हणाली, सायबा, तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय दवरलाय म्हूण सांग, हांव ताका व्हरून वेता. तितल्यार जेजू तिका मरये म्हणालो. ती ताचे थंय घुंवड म्हणाली, रब्बोनी, जुदांवाच्या भाशेंत तशें म्हळ्यार मेस्त्री म्हूण अर्थ. जेजू तिका सांगी लागलो, म्हाका तूं धर्न रावा नाका. हांव येदोळ बापा सरशीं सोडून वचोंक ना, पूण तूं तुज्या बाबा सरशीं वचोन म्हज्या बापा लागीं आनी तुमच्या बापा लागीं, म्हज्या देवा लागीं आनी तुमच्या देवा लागीं हांव सोडून वेता म्हणून तांकां सांग. मगदलाच्या मरयेन वचोन आपणे सोम्याक देखला आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हणून शिसांक कळयलें. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, वावरां निमती आमची मोगाची मनशां परगांवाक वा हेर जाग्यांक वेता आसतना आमकां तांच्या सांगातपणाचो उगडास येता. आमचे संगी मोगान आसल्या आनी सर्व रितींनी आमच्या हर एका जिविताच्या चालींत मेतेर जावन आसल्या मोगाच्या मनशांचें मरण अचानक जाता आसतना आमकां दूख भोगता. तांचें रितेंपण आमच्या जिविताच्या हर एका घडये झळकाता आनी त्या चिंतपाक आमी इडें दिवन सबार पावटी बेजारायन दुखान आमची जिणी सारताव. असल्याच चिंतपान आनी मनोभावान मरी मागदलेनासची आमी आयच्या वांजलांच्या घडितांत पळयताव. हर एक रितीन जेजूक ती तिच्या जिवितांत ना म्हणल्या बरी बोगाप जावन आसलें व्यक्त करता. त्या खातीर तो कितलो म्हत्वाचें म्हणलें दाखोवंक आनी आपल्या जिवितांत रुजू करूंक ताची निर्जीव कूड सोदून ती येता. ती तिका पळोवंक मेळना. बगार उपरांत तिच्या असहायकपणांत, तिच्या बेजारायन जिवंत जेजू भेटता आनी तिचो संतोश वर्तो जाता. आनी त्या संतोशांत शिसांनी वांटेली जाय म्हणल्या त्या चिंतपान आनी जेजूच्या उतरांक आदेशाक पाळो दिवन ती शिसांक बरी खबर दिवंक वेता. मोगाळ भावना आनी भयणीन आमच्या जिवितांत असल्या सर्व संदिग्ध परिस्थितीन बेजारायच्या चिंतनान जिवन जेजू आमकां आदार दिता आनी बोड आनी सकत दिता. ताचो सांगात बसयता आनी आमच्या मोगाच्या मनशांच्या आमच्या बेजारायच्या चिंतनांनी आनी हर एक रितीन आमच्या कश्टा संकश्टाच्या परिस्थितींत जिवंत जेजू आमकां हर एक रितीन ताच्या जिविताचें निदर्शन दिवन आमकां दैरादीक करता म्हणलें आयच्या वाचपा मुखांत स्पश्ट जाता. त्या खातीर आयच्या पयल्या वाचपांत धर्मदुतांची कृत्या पुस्तकांतल्या वाचपांत पेद्रू आनी हेर शीस हर एक रितीन दैरान लोकांक पातकी जिणी बदलूंक जें परिवर्तन तांणी जोडिल्लें, जें दैर तांणी आपणायिल्लें आनी जें बरेपण जिवन जेजूतावन तांणी जोडिल्लें आसा तें हर एका लोकांक तांची अस्कत काय उणेंपण सांडून अनुभव करूंक उलो दितात. देखून मोगाळ भावना आनी भयणीनो, पास्काच्या ह्या सातोळ्यांत आमी पयन करता आसतना विशेश रितीन जिवंत जेजू थंय आमची जिणी विलीन करया, बावटान तीर जावया आनी सदांनीत जिवंत जेजू आमच्या हर एका कश्टांक परिहार दिता, सांगात दिता, आदार दिता म्हणलें पातयेवया आनी क्रिस्ता जेजूच्या मोगान बावार्थी जिणी जियोवया. आमेन. मोगाच्या नादान बरो मोगाच्या दाबान पेटो हाडून आयल्या काणिको घे बापा मोगांच्यो भक्तीपणान आमी
भेटून दिता सर्व आमचे समर्पिता आशीर्वादित कर म्हणून मागता म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयस विजादबा सर्वेस्पर म्हणून घे. सर्वेस्पर आमच्या बापा तुज्या कुटुंबाचें बलिदान कणवळायन मानून घे. तुवें आमकां फावो केल्या ती देणी आनी आमी विबाडिना जावच्याक आनी सर्गींचें सूख आमी जोडूंक पावच्याक तूं समकार राख आनी सांबाळ. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखणणी वरत्या दबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. तोच तो दुलोब निरापराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संवसार भरला तुज्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओम सर्गी तुका जय, ओम सर्गी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत हें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडतसो गुट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता. तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटता. तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्ता. पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्पराके प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पयस सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा
पीटर पॉल सल्डन आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर सगळ्या भक्तां संगता तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरवो सोदून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी दुसऱ्या खातीर मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोल पळोवंक फोव कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. आंवकार मोरये देवाचे माये संगती भगयोन जुजे तिचो निश्कलंकपती भगयोन धर्मदूत भगयोन आन जॉन्सन जुजे फ्रनाड मिशन एसपीडीचे सर मार्तीर आनी सर्व कळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणोया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवन तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बगस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर वाकांतांतलीं वाटय. कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसो. एकामेका शांती दियात. देवाचे शिळये संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचें पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. काळीस मुझे लालेता तुका मुझा मोगाळ देवा नाभिषेव तुझे बगार म्हाका मुझा खऱ्या जिवा मुझा खऱ्या जिवा. प्रार्थुया. सर्व पदवेदारा देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा पवित्र स्नानांत एका मौलीक देणे तुवें आमकां फावो केलें. तुजींच भुरगीं आमकां करून तुजो माया मोग आमकां साकोंक दिलोय. तर आतां आमचीं काळजां सरगार तुजें सूख भोगूंक तयार कर. हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. देवाचे वडुकार. हालेलुया हालेलुया. सर्गाचे राणये उल्हास पा. हालेलुया